Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. हो केपें मडगांव रस्तो. ह्या मार्गार आर्का लागीं एक्सिडंट जावन आर्का सकयले कोणीत पडून आतां मेरेन 8 जाण गेल्यात. ह्या सबंद रस्त्यार राखणे वणत बांदची म्हूण लोकांनी विशय बरोच लावन धरलो. यत्नांक फळ आयले. मात सरकारान बांदिल्ली राखणे वणत पळयल्यार कपलार हात मारपाची पाळी. आनी इतलें न्ही, हांगा खूब जाण मेले, हांगा डेथ जाला खूब जाण हांगा पडोन. म्हागे भुरगेपणा सावन पळयता 7 जाण 8 जाण सुद्दां मेले हांगा पडोन, कितले जाण वाचलेय बीन. आनी म्हाका दिसता रोड्सान हें पळय हें थापलां, हें पळय काम केलां, हें पळय कसलें काम तें. हें काम आमी करपाक शकताले. म्हागे घरा कडेन चिरे आशिल्ले, 2 पोती सिमीट, 1 पोती सुद्दां सिमीट लागूं नाका. असलें काम हें एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लें आमी. एक डेप्युटी CM फोन तुमकां मारता, जावं डेप्युटी कलेक्टरा जावं रोड्साक कोण तरी पळय हें काम केलां आनी तुमी हें पळय हें शिपडायलां. आनी हें काम सुद्दां सारकें न्ही. आमी म्हणलेलें कितें टोटल एक फेन्सिंग घालचें म्हणून हांगच्यान थंय पसून. थंय एक वॉर्ड आसा, ती वॉर्डा पळय नूर म्हणटा तो इलेक्ट्रिशियन पडलो, एक्सिडेंट जालो तेजो. ताका आमी काडला. तेजी स्कूटर सुद्दां काडपाक आमकां 2 वर लागली. तेन्ना खंयच्या डिपार्टमेंटा जे मनीस काम करपा असतात ते टॅक्निकल लोक असतात. कशें केल्यार बरें उरतलें, कशें केल्यार बरें जातलें हें तांकां कळपाक जाय. आनी तेवूय बी एक डेप्युटी CMान इंस्ट्रक्शन दिवन असली हलकी दर्जा काम करप, तेवूय जाल्यार एक फांपार मातना म्हणपाक असली हें बरें सबना. प्रियोचे प्रगती मंचान मडकय मतदारसंघातले गुणवंत विद्यार्थी आणि शिक्षकांचो भोवमान केलो. हांवें कितलेशे जाणांचे सायंटिस्ट जावन गेले आनी ते सायंटिस्ट तुमकां सगळें खबर आसा, हांव नांव घेना, पूण ते 99 वेळा फेल जाले तरी आसतना 100 वेळा त्यांनी यशस्वी करून दाखयले, कारण तांकां लोक पिशे म्हणून सजमताले. पूण हांव ह्या सभेंतल्यान तुका एकूच सांगपाक शकता, तर आज पिशांनी संबंध जगा भितर इतिहास निर्माण केल्लो आसा, इतिहास घडिल्लो आसा आनी तुमच्या आनी आमच्या सारकेले शाण्यांनी तो स्वीकार केल्लो आसा. म्हणजेनूच हांव परत एकदा तुमकां सांगपाक सोदता, जे क्षेत्र तुमी आज निवडलेले आसा त्या क्षेत्रांत तुमी पिशे कशे घालून घेयात, तेन्नाच तुमकां जैत मेळटलें, तेन्नाच तुमी यशस्वी जातले. हो आजचो म्हजो एक ठाम निर्णय आसा. मडगांव शारांतले बंद पडिल्ले CCTV कॅमेरे खासदार फ्रांसीस सार्दिनान फाटीं लागून परत सुरू करून घेतले. 20 नवे बसयले. जेन्ना ही आमी इनॉग्रेट केला आनी आतांच हांवें एक चीफ मिनिस्टराक सांगलां ताजी कॉन्स्टिट्युएन्सी आनीक खंय जाय तितली हांव फुडल्या वर्साक दितलो. कित्याक रायट नाव आय डोंट हॅव फंड्स, म्हळ्यार फंड नाय, कित्याक आमी यूज केले. पूण जरूर हेंच न्ही जें लोकांक बरें जाता, कित्याक आमकां लोक निवडून काडटा तांचे खातीर कितें बरें आसा तें करपाक आनी आश्वासन दिता. पयर जेन्ना मर्डर केस मडगांवां जाली तेन्ना आमच्या लक्षांत आयलें की ताणें घाल्ल्या कॅमेराचो जो पद्दतीन उपयोग जावपाक जाय तो जालो ना. पूण हांवें मागीर ताजें परमिशन घेवन कॉर्डिनेट केलें बाब कलेक्टर, SP, चीफ ऑफिसर आमचो म्युनिसिपालिटीचो, आनी आमी 2-4 मिटिंगे घेतल्यो. आनी देन वी डिसायडेड की सगळे कॅमेरा काडचे आनी तातूंतल्यान जे बरें आसा ताणें आमकां सांगलें, तांचे कॉन्ट्रॅक्टर जाणें काम केलें की थोडे कॅमेरा बरे आसपाक शकता, ते मेळ्ळे जाल्यार बरें जातलें. म्हणजे व्हडले पयशे खर्च करनासतना हे आज जी पळय 20 कॅमेरा आमी हे केल्या ते व्हडले पयशे खर्च करनासतना हे चालू केल्या. दिवचले शांतादुर्गा हायस्कुला लागसार ट्रॅफिक सिग्नल घाला. हायवे बायपासाचेर नो पार्किंग झोन. ट्रकांचे पार्किंग बंद. फर्स्ट टायम हे, पण आमकां दिसता भितर काही त्रुटी भितर आढळ्यो. लुपो जर आमकां मेळ्ळे तर येणाऱ्या 15 दिसांन त्यो आमी त्रुटी दूर करतले. लुपोस आसा ते लुपोस आमी पयस करतले. हे पार्किंग झोन जो पयलीं आसलो तो आमी पार्किंग झोन काडटा, आतां नो पार्किंग झोन करता आनी हें काम जवळ जवळ ह्या विकान पूर्ण जातलें, की ज्या हितून त्या बायपासाक कोणाक गाडी उबी करून मेळची ना. मोठ्यो मोठ्यो गाडयो, हेवी व्हेकल्स, मशिनरी हांगा उबी करतात, ज्या हितून ट्रॅफिकेक अडचण येता. एकदां बरें काम करता तेन्ना सुद्दां लोक ओपोज करता. डेव्हलपमेंट जाता तेन्ना इले दुसरे कितें पाड इल्लेशे जाताच. आतां ही हायवे आसा, हिंगा हो रोड आसा, हो रोड बांदतना झाडां कापूना, एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय जावना, बट इट इज सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. आमचे लोकांक सस्टेन करपा खातीर आमकां रस्ते जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.